स्पीकर सर, फोंडा घालपाक हांव उबो रावंक ना, म्हणून जे फोर्सान बाब गोविंद गावडे उलयलो तो राग ताजो क्लियर कट सरकाराचेर आसा आनी आदरणीय गोंयचो मुखेलमंत्र्याचेर टार्गेट आहा तें हांव मातशें विश्लेशण करून सांगता. स्पीकर सर, उटा म्हणटा ती संस्था 2004 घडयली आनीक ताजे मागीर 2011 एज्युकेशन जालें, मागीर एसटीक हें मेळ्ळें, रिकॉग्निशन मेळ्ळें, सगळें बरें आहा. स्पीकर सर, दोन वस्तू बाब गोविंद गावडेन आज उलयल्या. एक म्हणल्यार सरकाराचो रोल डिवायझीव, म्हळ्यार समाजान फूट हाडपाक सरकार काम करता हें ताणें म्हणलां एक. आनी दुसरें, काम जालें वयज मेलो. हें आमचे कोंकणी भाशेन कामा पुरते मामा अशें ताणें तुमकां म्हणल्या. तुमकां म्हणल्यार कोणाक? बीजेपीच्या सरकाराक म्हणलां. जे सरकारान आतांच मुखेलमंत्र्यान सांगलां की पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचें वयल्या इंजिनान बिल पास केलां म्हणून. स्पीकर सर, आज एक अशें जाता की सरकार घडयलो एक गोंयच्या 12% लोकांक वापरून आनी काम जावन तांचे वयज मेलो अशें म्हणपाक टायम एक मंत्र्याचेर कसो येता. आनीक ही जर संस्था अशी तशी जर चुकी करताली जाल्यार इतले मंत्री त्या संस्थेच्या फंक्शनाक कशे वताले. आनी स्पीकर सर, 2011च्यान जर पळयलें जाल्यार उट्टा म्हणटा ते ऑलमोस्ट बीजेपीचे एसटी विंग कशें आशिल्लें सारकें. हांव म्हणना, हांव काय आय एम नॉट पॉयंटिंग आउट एनीथिंग, आय एम जस्ट टॉकिंग एज एक भायलो विश्लेशक. जे कितें दिसता स्पीकर सर, तातूंत एक अशें दिसतालें की उट्टा बीजेपी खातीरूच आसा आनी बीजेपी उट्टा खातीर आसा. केन्ना मेरेन? जुलय मेरेन. जुलयान जमाना बदल गया, चेंज जाले सगळे. चेंज जाले ते जाले. मंत्री गेलो, मंत्र्या बरोबर ऑर्गनायझेशनूय गेले. ऑर्गनायझेशन गेले ना, हे आमचे कितें संविधान बचाव म्हणून उलयतात, तुमी म्हणटा हत्या, हाजी संविधानाची हत्याचो दीस म्हणून. स्पीकर सर, आमी हांगा कितें करतात? जे मनीस तुमकां हाडला तुमकां पावरान, म्हाका दिसता सगळ्यांत चड बरें उलोवंक शकतलो हाजेर बाब दिगंबर कामत. कित्याक ताणें पासियेंसान ते सगळें एज्युकेशन हाताळ्ळें, पूण लास्टाक ताजो सरकार गेलो. कोत म्हणटा तें अशें लॉंग स्टोरी शॉर्ट इज ताजो सरकार पडलो हे एज्युकेशना खातीर. आनी हे लोक तुमचे बरोबर रावले, तेन्नाच्यान फेविकॉल भशेन अशें राविल्ले ते आज मेरेन गोविंद गावडे काडलो आनी तुमी तांकां सोमतेच बॅन केले. हे स्पीकर सर हाजे हो सारांश गोंयचे बारीक समाजा खातीर, चड करून मूळ गोंयकारां खातीर एक बरी मेसेज दिना. सो मुखेलमंत्र्यान हातूंत दोन इश्यूचेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें. काम जालें वयज मेलो आनी दुसरें सरकाराचो रोल डिवायझीव कसो न्ही तो दाखोवचो आमकां.